37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत मॉडर्न पेंटाथलॉन या खेळा सर्तीत सांगे नेत्रावळीच्या बाबू गांवकाराक भांगरा पदक फावो जालें। ताका लागून पुराय गोंयकारांक तशेंच ताच्या घराब्याक लेगीत हो उमेदीचो असो खीण आसा। 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत सांगे नेत्रावळीचो बाबू गांवकार हांकां मॉडर्न पेंटाथलॉन ह्या सर्तीत भांगरा पदक फावो जालें। ग्रामीण वाठारांत सुविधा नासून लेगीत ह्या खेळगड्यान राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोंयचें नांव उज्वल केलें। थळावो आमदार सुभाष फळदेसाय आनी ताच्या घराब्यान ताका 1 लाखाचें इनाम घोशीत केलें। तशेंच बाबूक भांगरापद फावो जाल्ल्यान ताच्या घराब्यान खोशी व्यक्त केल्या। आमकां भरपूर अशी तो जिखले म्हणटकीर आमकां भरपूर उमेद येयली। आमच्या ह्या गांवच्या लोकांक सुद्दां उमेद येयली। तशें आमकां हेकाय सुद्दां बाकीचे आमचे नितोल्ले गांवां आसले तांकांय बी भरपूर उमेद येयली। आनी तसो तो धांवपाक सादारण चलपाक आयकनासलो। तो सादारण ट्राय तो आपल्याक घेतालो हांगसरल्यान पाली म्हणटे वाटमार्गी देवस्थान आहा थिंगसरल्यान धांवत वचोन धांवत येतालो। तसोच आमगे ते एंडपडा म्हणटा थिंग एक घर आहा त्या घरा कडेच्यान तो तुडू वयतालो धांवतच। तुडूच्यान तो मागीर वेल्ली वयतालो, वेल्लीच्यान तो घरा कडेन येतालो तेन्ना तो सामको घामान बी सामको थंड जातालो, सामको सगळे कपडे बी भिजताले गेले। ट्रेनिंगे तो हांगा गेल्लो सांखळी गेल्लो, सांखळी सादारण 20 दीस सुमारा उरलो तो। आमी ताका सपोर्ट करताले, कितें पयशे बी कितें कमी जाताले ते आमी ताका दितालेच। आनी ताका पयलीं आमची तेजे कडेन गाडी नासली तेन्ना सुद्दां हांव म्हागे मोटरसायकलीवर हांव ताका नितोल बी व्हरोन पावयतालो। तेगे ते कोण भुरगे हे आसताले फ्रेंड आसताले ते ताका घेवन वयताले। भुरगेपणांतल्यान ताका धांवपाची संवय आशिल्ली, तशेंच तो वरांची वरां धांवतालो आनी वेगवेगळ्या खेळा मळार तो खेळा सर्तीत वांटेकार जातालो। आयज मेरेन खेळांतल्यान खूब पदकां तशेंच इनामां ताणें जोडली। बाबूक आमचो खेळा खातीर सदांच तेंको आसतलो अशें ताच्या घराब्याचें म्हणणें। तेजे मनान कितें आसता तेणी हें सांगपाचें, आमी तेका केन्ना फाटीं रावपाक सांगना। तुम्ही सदां तेका सपोर्ट करता? हांव सपोर्ट करता तेका। पयलीं साकून तो खेळपा धांवपा बी बरें आसा। पयलीं साकून तो केन्ना चलत म्हणटा वचनासलेलो, पयलीं साकून धांवत वचपाक तो। आणि तुम्ही पळोवंक शकता तेंचे पेरंट्स जे आसात ते आमच्या फाटल्यान आसा। जेन्ना आमी तेंचे कडेन उलयले तेणी सांगले की तो बाबू गांवकर जो आसलेलो तो खंय तरी एक मेहनती भुरगो आसा। तो खंय गेलो हांगच्यान समज एक 100 मिटर सुद्दां वचपाक जाय खंय तरी धांवन वयतालो। तशेंच खंयच्याय गांवाक दुसऱ्या गांवाक वचपाक जाय थंय सुद्दां धांवन वयतालो आनी तेणी ताका केन्ना आडवना, तेणी ताका कितें जाय तशें केलां। आनी तुमी पळयलाच आसतलें सुभाष फळदेसाय सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसा तेणी सुद्दां हेजे दाद करीत खंय तरी तांकां 1 लाखाचे जे इनाम आसा ते भेटयल्ले आसा। हे भुरग्या बद्दल सांगपाक गेले जाल्यार तेजे 3 जाण भुरगीं ही आनी तो एकटोच 2 जाण भयणी आनी एक भाव। आनी तेजी सदांच इच्छा आसलेली खंय तरी धांवपाची, खंय तरी मेडलां घेवपाची, खंय तरी जिखपाची अशी शिकपाची इच्छा आसलेली अशें तेंचे जे बापूय आसा ते सांगतात। तशेंच आमी पळयलां तेजे जे बाकीची मेडलांय पळयलीं ती खंय तरी सगळी जी मेडलां आसा ती ट्रॉफी आसा ती खंय तरी धांवपाकूच मेळ्ळ्यो आसा। अशें हे एक उत्साहीत करपाचो हो मुवमेंट आसा ह्या गांवा खातीर। तेंचे पेरंट्सांचे सांगण्या प्रमाणे आमकां खंय दिसून येता की जेन्ना तांकां कळ्ळें की खंय तरी जे तांकां गोल्ड मेडल मेळ्ळें या सिल्वर मेडल मेळ्ळें ते सगळ्या गांवाच्या लोकांनी खंय तरी तांकां एकदम सारकी शुभकामनाय दिवपाची सुरवात केली। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश सतरकर।